कळंगूटच्या मरीना शेकात एका पर्यटकाचो खून जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा मध्यान राती एकाक सुमार खुनाची घडणूक घडिल्ली। जेवणाच्या ऑर्डरी वेल्यान पर्यटक आनी शेक धनी आग्नेल सिल्वेरा, ताचो पूत शुबर्ट सिल्वेरा, अनिल बिस्ता आनी कमल सुनार हांचे मदीं वादावादी जाल्ली। वादाचो रुपांतर झगड्यांत जालें। शेक धनी आग्नेल सिल्वेरा, ताचो पूत शुबर्ट सिल्वेरा तशेंच कामगार अनिल बिस्ता आनी कमल सुनार ह्या चौगांनी पर्यटकाक बरोच मारिल्लो खंय। हातूनच ताका मरण आयलें। घडणुके उपरांत भोलाचो इश्ट स्पंदन बोल्लू हाणें पुलिशेंत कागाळ केल्ली। कागाळी उपरांत कळंगूट पुलिशेन शेक धनी आग्नेल सिल्वेरा, ताचो पूत शुबर्ट सिल्वेरा तशेंच कामगार अनिल बिस्ता आनी कमल सुनार हांकां अटक केली। सध्या न्यू इयर पार्टी खातीर बरेचशे ट्युरिस्ट जे आसात ते गोंयांत न्यू इयर मनोवपा खातीर येतात। असोच एक आंध्र प्रदेश ट्युरिस्ट गोंयांत भोंवपा खातीर आयिल्लो। तेन्ना जेन्ना ही पावली तेन्ना लेट नायट एक ट्युरिस्ट 10 ते 8 जाणांचो ग्रूप वो जेवपा खातीर हॉटेल जे शेक आसा कलंगूट मरीन ह्या शेकाचेर ती जेवपा खातीर बसली। आनी जेन्ना लेट नायट रातच्या एकाच्या सुमारास जेन्ना तेंच्यांनी जेवण करून जेन्ना तेंची लास्ट ऑर्डर आशिल्ली तेन्ना ती ऑर्डर त्या हॉटेल स्टाफाक दिताले तेन्ना त्या हॉटेल स्टाफान सांगलें की आमचें जें किचन आसा तें सद्या आतां बंद केल्लें आसा आनी बरोचसो वेळ चाललो आसा। तेन्ना तेणी ताका नाकार दिलो ऑर्डर घेवपा खातीर। ह्या मदीं तो स्टाफ जो आसा आनी जो ट्युरिस्ट आसा हेंच्या मदीं वाद जालो। तो वाद खंय तरी वाडत गेलो तेन्ना जो हॉटेलाचो जो ओनर आसा तेणी जें बील आसा तें काडलें आनी त्या ट्युरिस्टाक दिलें। तेन्ना तेंच्या मदीं ह्या ट्युरिस्टान जेन्ना हें बील पळयलें तेन्ना खंय तरी बील जें आसा तें वाडोवन गेल्लें आसा आनी त्या बिलाच्या रेटीक लागून तेंच्या मदीं ओनर स्टाफ आनी ट्युरिस्ट ह्या दोगां तिगां मदीं खंय तरी परत वाद जालो। हो वाद जो आसा तितलो हातापायी मेरेन गेलो की हॉटेल शेक आसा तेजो जो स्टाफ आसा तेणी दारो घेतलो आनी एका ट्युरिस्टाच्या तकलेर मारलो। हितून तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी खंय तरी सकयल पडलो। तेन्ना तेंकां कळ्ळें की हो जो ट्युरिस्ट आसा हो खंय तरी जाग्यारूच मरण पावलो। ही घटना जेन्ना कलंगूट पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना कलंगूटचे पुलीस तशेंच ट्युरिस्ट पुलीस घटनास्थळी पावले। तेंच्यांनी जी डेड बॉडी आसा ती GMC पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा। तर त्याच प्रमाणे आतां सकाळी फॉरेन्सीक टीम तशीच ट्युरिस्ट पुलीस आनी कलंगूटचे जे PI पुलीस आसात ती पुराय पुलीस टीम जी आसा ती घटनास्थळी पावली। जो ट्युरिस्टीक सिजन जो गोंयांत स्टार्ट जाल्लो तेच्या पयलीं ट्युरिस्ट PI जतीन तशेंच DYSP रितेश करपे आनी कलंगूटचे पुलीस PI परेश नायक हेंच्यांनी एक कोऑर्डिनेशन मिटींग जी आसा ती प्रत्येक शेक ओनरा वांगडा केल्ली। ट्युरिस्टा वांगडा कशा तरेन आपलें रिलेशन बिल्डअप करचें, तांकां कशा तरेन तांकां ट्रीट करचें आनी जो रुल्स आनी रेग्युलेशन्स आसा ते कशा तरेन फॉलो करचे अशें बरे तरेन तांकां म्हायती दिली। पण आतां ह्या घटने नंतर अशें कळटा की हे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा जे ट्युरिस्टा वांगडा बरो वेव्हार करपाक जाय हेजें एड्युकेशन तांकां ट्युरिस्ट पुलिसांनी दिल्लें ते खंय तरी तेंच्यांनी खंय तरी फेल जाल्लें आसा। अशें की सद्या जे कलंगूट पुलीस आसा तेंच्यांनी ह्या मर्डर केसी फाटल्यान जो शेक ओनर आसा व शेक ओनराचो जो चलो आसा त्याच बरोबर तेंचे हॉटेल स्टाफ जे आसा ते